नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. म्हापशा करासवाड्यार मोडिल्लो पुतळो बदलून बसयलो शिवाजी महाराजांचो नवो पुतळो. ग्रामीण मित्र सेवा लागली चाली. ग्रामीण मित्रा वरवीं 179 सरकारी येवजण्यांचो लाव डिजिटल माध्यमांतल्यान. दुसऱ्या जनता दरबाराक गोंयकारांचो उपाट प्रतिसाद. लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचें मंत्र्यांचें आश्वासन. दापोली कोकण कृषी विद्यापीठा कडेन कबलात करून काणकोण मतदारसंघात करतले गोंयांतले उत्कृश्ट शेतकी मॉडल. गोंयच्या बायलांक मुफत मेळटली IVF वैजकी सेवा मुफत दिवपी गोंय हे पयले राज्य. आणि फाळणीच्या काळ्या यादींच्या इतिहासाचे प्रदर्शन गोंयभर आयोजन. आणि आता खबरो विस्तारांत. करासवाडार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडपाची घडणूक घडिल्ली. सोमारा सांज मेरेन नवो पुतळो शिवमोग्यांनी बसयलो. तशेंच ह्या अज्ञात मनशाक 7 दिसां भितर कारवाय करची अशी मागणी शिवप्रेमींनी केल्या. प्रशासनाच्यो येवजण्यो तश्योच हेर सुविधा नागरिकां मेरेन व्हरपाच्या हेतान सोमारा ग्रामीण मित्र ह्या येवजणेक सरकारान चालीक लायल्या. महसूल खात्याच्या अध्यक्षताये खाला सुरू जाल्ल्या ह्या सेवेचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. सरकाराच्यो 179 सेवा ह्या उपक्रमा वरवीं लोकांक डिजिटल माध्यमांतल्यान मेळटल्यो, जाल्यार 14,471 ह्या हेल्पलायनी वरवीं ह्या सेवेचो गोंयकारांक लाव मेळटलो. पयलीं 121 आनी आतां बाब रोहन खंवटे हांच्यानी 179 केल्यो. ऑल डिपार्टमेंटाच्यो सर्विसीस तुमच्या थ्रू लोकां पर्यंत पावोवच्यो म्हणून आमी टायप केले. आनी तेन्ना पळयलें की तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन हें काम करपाक शकता. म्हणून तर आज गोंय सरकारान तुमचेर विश्वास दवरला. गोंय सरकारान ज्या पद्दतीचो विश्वास तुमचेर दवरला तो विश्वास सार्थ करपा खातीर आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या म्हणण्यानुसार सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी हे जर आमी करपाक शकले जाल्यार खऱ्या अर्थान आमी डिजिटली पुराय गोंय कनेक्ट करपाक शकतले. स्वयंपूर्ण गोंय आमी कित्याक करपाक शकले तर स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर जे स्वयंपूर्ण मित्र दर शेनवारा वचून ग्रामपंचायतीत बसता आनी तांच्यांनी म्हटलें इट इज एन वॉटर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, एवरीथींग. जे 10 फोकल पॉयंट्स काढले, उदक त्यांच्या घराकडे, लायट त्यांच्या घराकडे, टॉयलेट त्यांच्या घराकडे, ESSY त्यांच्या घराकडे, शेतकऱ्यांचे कार्ड त्यांच्या घराकडे. हे कित्याक जालें? स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर. आनी डिजिटली गोंय जर कनेक्ट कोणा खातीर जातलो आसत जाल्यार तो ग्रामीण मित्रां खातीर जातलो, तुमच्या खातीर जातलो. म्हणून मित्रांनो, आज हांव चड वेळ उलोवपाक येवंक ना. म्हटल्यार आज आमी स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक हो एग्रीमेंट म्हणजे CSCs आनी गोंय सरकार हांच्या मदीं सायन करता आसतना गोंय हे देशांतले पयले राज्य आसा की अशा पद्दतीन डिजिटली ग्रामीण भागात कनेक्ट जाता आसतना अशा पद्दतीन ग्रामीण मित्र हे एकत्र येता आसतना आमी पळयतले की हांव पळयताना की कॉमन सर्वीस सेंटराक सातत्यान वेगवेगळ्यो सर्विसीस ज्यो तुमी दिवपाक शकता. नो डावट म्हणजे तुमी गोंय सरकारच्यो सगळ्यो सर्विसीस इजिली तुमी दितले. तुमकां ल्हानसो रेम्युनरेशन हितूंतल्यान मेळटलो. म्हाका खबर आहा, इट इज नॉट अ बिग थिंग. आमी म्हटलां की तुमी जर आतां 200 जर सर्विसीस क्रॉस केल्यो आसत जाल्यार आमी 5,000 ऑनरेरियम तुमकां एवरी मंथ हे पे करतले. ताची सिस्टम तुमी केल्ली आसा. एवरी मंथ 5,000 ऑनरेरियम पे करतले. हाज्या फुडें वचून आमी जें सांगलां की EDCच्या मार्फत सॉफ्ट लोन आनी तेय बी कितले जो ग्रामीण
रेट ऑफ इंटरेस्ट आम्ही 2 लाख रुपया लोन जे आहा तुमकां दितले. तुमच्या सेंटराचो ब्रँडिंग जावपाक जाय, तुमच्या सेंटराचें कळपाक जाय. आयज पर्यंत तुमचें सेंटर खूब कमी लोकांक खबर आसतालें, बट तें सेंटर हे केंद्र सरकाराचें आसा, तें सेंटर गोंय सरकाराचें आसा हें लोकांक कळपाक जाय. आनी त्या सेंटराचेर आपल्याच्यो कसल्यो सर्विसीस केंद्र सरकाराच्यो जाय, आपल्याचेर खंयची सर्वीस गोंय सरकाराची जाय जाल्यार एका अर्थात आमी सरकाराच्या ऑफिसाची चावी तुमच्या कडेन दिता हें म्हणपाक कांय हरकत ना. तुमी तें ऑपरेट करपाक शकतले. सोमारा कुडचड्यार रवींद्र भवनात जनता दरबार आयोजित केल्लो. ह्या वेळार लोकांनी आपले प्रश्न पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मुखार मांडले. जनतेचे प्रश्न आयकून मंत्र्यान योग्य पद्दतीन सुटावे करतलो अशें उतर जनतेक दिलें. तशेंच विलेज लेवल एंटरप्रेन्युअर्स आनी ग्रामीण मित्र ही येवजण पुराय भारतांत गोंय राज्य पयल्या क्रमांकार आसा तशेंच ताणें ह्या वेळार लोकांक सांगलें. जो मनीस हांगा सांगचोच ना आनी भायर उलयतलो जाल्यार आमी कांय सांगूंक शकना. बट जे हांगा विशय लोकांनी नोंदणी केल्या ताजेर 100% एक्शनेबल पॉयंट जातले. जे आज जाला ताजे मिनिट्स ऑफ मिटींग अलॉंग विथ एक्शन टेकन रिपोर्ट जे प्रोपोज एक्शन आसतलो तो डेप्युटी कलेक्टर अलॉंग विथ कलेक्टर बसून दे वील गिव अस दिस थिंग आनी तातूंतल्यान आमी मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर डायरेक्शन्स हॅव टू बी गिवन टू रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट्स टू क्लियर द इश्यूज वीच आर देर ऑफ द पीपल ऑफ ज्यांनी ग्रीवन्स मांडला ताजो ते करपाचो आमचो पूर्ण तरेन प्रयत्न आसता. गव्हर्मेंट तुमी पयलें समजून घेवंक जाय की ही प्रायवेट कंपनी न्ही. यू हॅव एवरी लेवल ऑफ गव्हर्नन्स वीच नीड्स टू बी कंप्लिटेड. आतां रेवन्यू मॅटर आसलो जाल्यार ताका एक प्रोसिजर आसता. प्रोसिजर बायपास कोण करूंक शकना. लास्ट टायम जे प्रशासन तुमच्या दारी एक जो विशय आयलो तो खबर नाशिल्लो तो जेन्ना आमच्या तो बेगना दिसता आयलो तो टॉपीक घेवन ताणें जेन्ना तो विशय घालो तो विशयाचेर लास्ट टायम प्रशासन तुमच्या दारेन आमच्या मिनिस्टर PWD ऑलरेडी तळेगूय लायलो तोय ताणें एप्रिशिएट केलो. पूण 3 म्हयने पयलीं ताणें ती सांगिल्लें जो विशय फुडें व्हरून करपाक जाय देर इज लॉट ऑफ अदर प्रोसिजर मॅटर वीच हॅज टू बी डन. इंटेंट ऑफ द गव्हर्मेंट टू कम हियर पयलीं तुमी समजून घेवंक जाय की हे विशय कळून ताचेर न्याय दिवप ह्या खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा. विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स नाल्यार आमचे ग्रामीण मित्र म्हणून ही जी स्कीम आशिल्ली सेंटराची ती आज आमी स्टेट लेवलाचेर वी वील बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट विथ दीस एक्टिविटीज ऑफ ग्रामीण मित्र. म्हणजे जो घरा सिनियर सिटीजन आसा जी घरा एक महिला आसा आनी तांकां ऑनलायन कळना ऑफलायन करपाक कळना जाल्यार तांणी हो एक फोन नंबराचेर मारलो एक टोल नंबर आसतलो कॉमन नंबर जाल्यार तांकां सगळ्यो क्वेरीज थंयच सेटल करपाक गव्हर्मेंट VLE नाल्यार म्हणजे विलेज लेवल एंटरप्रिन्युअर नाल्यार ग्रामीण मित्र वचून तांच्या घरा कडेन हें कंप्लीट करतलो. म्हणजे सरकार तुमच्या दारी जे म्हणटाले आनी अंत्योदय प्रमाणे म्हणटाले जाल्यार आज आमी अक्षरशः ताच्या घरा वचून ताजे SK सर्टिफिकेशन कंप्लीट करतले ताजे इश्यू आसा ते रिजॉल्व करतले. जे मनान बी आसा हे दवरपाचें ना. सरकार तुमचे खातीर आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे CMचे एक म्हणणें आसा की आमी सगळे लोकां खातीर आसा आनी तेन्ना लोकांचे जे विशय मांडपाक शकता आनी जे विशय फुडें व्हरून म्हणजे तांकां लॉजिकल सोल्युशन दिवपाक प्रयत्न करता. तेजे खातीर हांव आज रोहन बाबाची वेलकम करता आनी म्हाका खात्री आसा की जे विशय रोहन बाब ह्या मतदारसंघाचे ह्या दुसरे आख्खे म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली फॉर केपें तालुका हे साऊथ डिस्ट्रिक्टाचो एक्चुअली हो जो जनता दरबारान आसा तो सांगलेलो आसा म्हाका लक्षात आसा. म्हागेली एक मोलाची जमीन 2017 साली चलता तेन्ना म्हाका CMन एकच सांगलें तूं नीव एक फ्रेश लेटर दी आनी तेंय जाल्यार मामलेदारा दी आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुल्ला साब ह्या ऑफिसान दी. हांवें केले प्रमाणे सगळ्या ऑफिसान दिल्या. आज पर्यंत तेगेले 4 म्हयने जावन गेले. एप्रिलाच्या 4 तारखेर दिले अजून ताची दाद फिर्याद माहिती ना. So last time there were sir around on 19th of August 2022 48 vacancies had come out and I was the only one who was the 4 gold medalist in Goa and with MD medicine. But everybody has taken the people who have just passed with BHMS degree, sir, and some of the candidates are also failures and repeaters and some of the candidates were not even having registration number. But despite of everything, sir, like they have not selected me. So what shall I do, sir, for this? Because I am also having experience also, sir, of visiting. जनता दरबार आसताले नॉर्मली इश्यू लोकांचे आसा ते कळ करपाक
job specific issue is related to department, maybe RRs, maybe other things which are required in terms of job placements. जुलै 2021 2 वर्ष कंप्लीट झाले अजून म्हणल्यार ते इलेक्ट्रिसिटीचे पोल डेंजरस पोल आसा ते रिप्लेस करून आसा हांव परत सांगत आसता की आमी चेअरपर्सन आनी डिपार्टमेंट आहा पण ताजेर एकूच पोल जो की आशिल्लो एकूच पोल रिप्लेस जाला उरलीत कांयच आमचे कोण दुयेंत आहा तांकांय आदार आसा आनी पेशंट मडगांव हिंगा थिंगा पावस म्हळ्यार पावना सारके कित्याक रस्ते बी आतां सारके नाय काणकोणचे उशीर आसा ताका लागून मातशें इश्यू मातशें मुखार व्हरपाक जाय तांकां दोतोरां रावपाक दिवन फेसिलिटी दिवन अंसार महिने 4,500 अंश जावपा जाय आता हे सामान्य शेतकरी जर फुडेसर जाल्यार तांकां खूब प्राधान्य दिवपा जाय आनी पयर मोदी सरकारान 17,000 कोटी दिले ताणें सांगला किसानों तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे खांदे से खांदे लगाकर समर्थन देगा सदैव हम तुम्हारे साथ रहेगा ऐसे म्हणा आमकां ते कोण भिवपाची गरज दिसता तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है तुम्ही भिवपाची गरज म्हणजे भिवपाची गरज भंय दिसता ताका कामां जायना म्हणटकीर आतां आमची सबसिडी पळय जानेवारी 21 हांवें एप्लिकेशन केल्लें सरान म्हाका दारगळ ग्रामपंचायतीच्या सभाघरात सोमारा उत्तर गोंयचो जनता दरबार जालो. उत्तर गोंयांत जागो दिलो जाल्यार वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट कमी बजेटा भितून बरो प्रकल्प उबो करून दितलो अशें उतर पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन जनता दरबारा वेळार दिलें. जनता दरबारा वेळार सभाघरात आशिल्ल्या लोकांनी वेगवेगळे प्रश्न विचारले. तशेंच मंत्र्यान तांच्या प्रश्नाच्यो जापोय दिल्यो आनी कांय लोकांचे प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें उतर मंत्री माविन गुदिनोन दिलें. The name of my garbage plant न्हू. The wow plant, wow म्हळ्यार कितें वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. हांवें थिंगा तेका वयलो ताजे उतरात सुटना जाली तो ओगी रावलो वाव म्हणपाक लागलो रियली इट इज अ वाव थिंग. आय हॅव नथिंग टू टेल यू. आय हॅव टू टेल दिस पर्टिक्युलर थिंग टू पीपल इन गुजरात हाऊ इन द मिनिमम कॉस्ट अ प्लांट हॅज बीन डन अंडर स्वच्छ भारत मिशन. SPM 2 आम्ही पावले आसा आता SPM 3 पावले स्वच्छ भारत मिशन जे आमचे प्रधानमंत्रीन आमकां रस्तो दाखयला कशे ते ट्वीट करून बऱ्या खातीर कमी कॉस्टान आमी हे दाखयल्ले आसा म्हणून आमचो बाब जी तारोलकर उलयलो तो पावलो थिंगा. हांवें तेका उतर दिला म्हाका मांद्रेची काळजी आसा म्हाका पेडणे तालुक्याची काळजी आसा. हांव तुका तसलेच प्लांट करून म्हाका जमीन दी नॉर्थ गोवा पयले प्लांट तुजे तसलेच करून दिता माझी जिता सांगिल्ले आसा. पंचायत मिनिस्टराक सांगल्या की गरीब बायल आसा पळय ती वचोंक शकना पंचायती तेन्ना तांकांय तरी कितें तरी मातशें हें करून हें करा आनी ते समज बरें करून हेच्या पंचायतीन आमच्या अंगणा पंचायतीन इलिगल लोकांच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन गार्बेज शेड घातल्या आनी कंप्लेनी दिल्यो अजून कांयच एक्शन जायना. मागीर कंप्लेनी हांव सेक्रेटरीक 21 मेमोरंडम काडले आयज पर्यंत कांयच एक्शन जायना. कितें चल्लां हें नाल्यार आमचे कुळागरान वयता. हेच्यार तुमी शक्यतो आमची ही बारीक समाजाची कळकळीची विनंती ऐकान तुम्ही हे आमचे काम करता. आमदार आमदार माझी मदत घेतली. I'm obliged. And regarding crematorium, sir, आमचं उदयपाक आणि ऍक्च्युअली मांडलेलेच आसा पण पार्ले क्रिमोटोरियमाच्या बाबतीत पंचायतीक डायरेक्शन दिवचे आय इन पब्लिक आय थँक सॉरी डेप्युटी कलेक्टर श्री दीपक मायनेकर सर की तांच्यांनी तातडीन तेची ऑर्डर घेऊन आमची जी क्रिमोटोरियम पंचायत फाउंडेशन दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाकडेन कबलात करून काणकोण मतदारसंघात शेतकी मॉडेल करतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकरान दिल्या. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीक गोंयांत फुडारात खूब वाव आसा. ताका लागून शेती रोवपा सयत कलमां तयार करप तशेंच पिकावळींतलें उत्पादन घेवन ताका बाजारपेठ मेळोवन दिवप आनी शेतकऱ्यांक उर्बा दिवपा खातीर ह्या कबलाती वरवीं काम जातलें अशी माहिती रमेश तवडकरान दिल्या. सभापती रमेश तवडकर हांणी दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाक भेट दिली. काणकोण विजन मिशना वरवीं शेतकी मळाक काणकोणांत उर्बा दितले. तुम्ही आता एक विजिट दिल्या कोकण कृषी विद्यापीठाक सर तुम्ही कितें म्हणजे कितें विजिट केला. हय आम्ही कोकण कृषी विद्यापीठांक विशेष करून आम्ही काणकोण विजन मिशन असो कन्सेप्टचा विचार करतो पयलीं त्या संदर्भात
कृशी आदाराचेर आमी कितें करपाक जाय असो एक कन्सेप्ट आमी विचार करताले. म्हणजे एक ऑर्गेनिक शेतीचेर आमी विचार करताले आणि दुसरो अत्यंत महत्वाचो म्हणतो प्रोसेसिंग आमकां करपाक जाय. म्हणजे काजू पणस बाकी सगळें तें करता आसतना आमी कलमां ग्राफ्टिंग जे आसा न्ही ती करपाच्या संदर्भांत हांव विचार करताले. म्हणजे आमकां कोंकण कृषी विद्यापीठान कशा तरेची मदत मेळूंक शकता असो तांचे कडेन एक डायलॉग करपाक डिस्कशन करपाक म्हणून मुद्दम आमी उलयले. ओके. हा तर त्यांच्याकडे तुम्ही उलयला बीन उलयला ते येतले. म्हणजे परत आतां फर्स्ट राउंडाक आमी तांचे जस्ट आमी पळयलें तांचे कितें आसा ओके की आमी तांचे कडेन एमओयू करपाक सोदता. म्हणजे आमचे कंपनीज आसा आमचे जे सोसायटी जी आसा न्ही कशा तरेन आमकां काणकोण मॉडेल जो करपाक सोदता आमी 3 सेक्टरां विचार करता आमी. ऑर्गेनिक शेती प्रोडक्शना भितर वचपाक वयता आनी ताजे भायर प्रोसेसिंगा भितर एग्रोबेज इंडस्ट्रीज सेटअप करपाक. भुरगे जावपाक अडचणी येवपी बायलांक आतां IVF येवजणे खाला गोंयानूच उपचार घेवपाक मेळटले. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार भलायकी खात्यान ही सेवा फुकट उपलब्ध करून दिल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालयात तुमच्यान आतां उपचार घेवं येतात. GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली. IVF उपचार फुकट दिवपी गोंय हे देशांत पयले राज्य अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. सोमाराक GMCत ह्या सेंटराचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयतालो. Last but not the least, Goa Medical College is the only government college which is going to offer IVF facility free of cost. And this facility will cost the government per cycle about 60 to 80,000 rupees. And at the end of one successful pregnancy, it might go up to 5 to 7 lakhs. And Honorable Minister has told us that he will do it all free. This is like having a sterile or a couple which cannot convince. The government is giving them the right to have a child, and this right, even though if it is not constitutional, this right exists in the state of Goa. So we must once again thank the Honorable Health Minister and the Government of Goa for starting this IVF center in Goa Medical College. Now I would wish all the very best to this center and also the staff of obstetric and gynecology to carry out this work without any problems. We will be always there to support you, and I have told Dr. Muriel that the first IVF child will be delivered by you in presence of Dr. Kedar. This is the first hospital, leave aside government, this is the first hospital in the country that is going to have this IVF treatment free of charge, where no patient is going to be charged. Everything has come through CSR, and this initiative under Dr. Pramod Sawant, which we are taking and dedicating to the people of the state of Goa at the hands of the Honorable Chief Minister. I would like to thank Dr. Kedar Farte and the whole team of Goa Medical College for actually putting this together. It was very important for us to put this together because we have seen women going through depression, many times people because they couldn't afford to have this treatment, giving up the hope of having a child. Why give up? My thought process is a little different. I have come through passion into this Ministry of Health. With the dedicated focus on infertility patients, we aim to bridge the gap in healthcare by providing the highest quality care right here in Goa. Recognize the need for the specialized care, we have established the streamlined process. Infertility patients will be referred from obstetric-gynec OPD to the ART center, ensuring the seamless transitions from the diagnosis to proper workup, counseling and treatment. This comprehensive approach will ensure that every patient receives personalized attention and best possible care. I am pleased to share that the expertise of Dr. Kedar Farte will be the cornerstone to this new center. His expertise and commitment to the reproductive health care will be the instrumental in shaping the success of these initiatives. This is not just a facility, it is a symbol of hope and determinations and collective efforts of our medical community to address the need of our people. We believe that everyone deserves the access to the high quality medical care
and the launch of IVF treatment facilities at Goa Medical College reaffirms this commitment. म्हाका दिसता गोंयचे लोक भाग्यवान आसात, तांकां अशा पद्दतीची सुपर स्पेशलिटी ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल जाता. गोंयांत देशात खंयच्याच राज्यांत ज्या पद्दतीची ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज गोंय सरकारा कडल्यान मेळटा इतर राज्यांत खंयसरूच मेळची ना. सांगपी खूब जाण आसतले, बट ट्रिटमेंट दिवपी खूब कमी राज्य आसा, तातूंतलें गोंय राज्य आसा. म्हणून हांव अभिनंदन करता बाब विश्वजीत राणे हांचें. खरोखरूच तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीची फॅसिलिटीज हांगासर सुरवात केल्या. फाटलो इतिहास समजून घेतलो जाल्यारूच इतिहास आमकां कळटलो आनी तेन्नाच आमी सावध जातले आनी उपरांत भारत मातेचें रक्षण करपाक शकतले अशें उतर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान पार्टिशन हॉरर्स रिमेंबरन्स दिसाचे मुख्य उद्देश अशें ताणें कदंबा बस स्टँडाचेर आयोजीत केल्ल्या पार्टिशन हॉरर एक्झिबिशनाच्या वेळार सांगलें. प्रत्येक नागरिकांक समजुपाची गरज आसा आनी म्हणून आजचे हे जे कितें हें दवरलां पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्सा खातीर जे एक्झिबिशन दवरलां ते प्रत्येक नागरिकांनी पळोवचें, फाटलो इतिहास समजून घेवचो आनी जेन्ना आमकां इतिहास कळटलो तेन्नाच आमी सावध जातले आनी ह्या भारत मातेचें रक्षण बरे रितीन प्रत्येक जाण आपलें आपलें योगदान करूंक शकतले असो ह्या आजच्या ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश आसा. हांव गोंय सरकाराचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे आभार मानता की अशें कार्यक्रम दवरून एक जनजागृती जी आसा ती करपाक मदत केल्ली आसा. देशाच्या फाळणेच्या इतिहासाची म्हायती तरणाट्या पिळगेक जावची, तशेंच देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपा खातीर सुटके झुजाऱ्यांनी दिल्लें बलिदान ह्या विशीं शालेय विद्यार्थ्यांक म्हायती मेळची म्हणून पुरातत्व खात्यान फाळणे विशींची खासा प्रदर्शन मडगांव रवींद्र भवनात आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार थळावो आमदार दिगंबर कामत ह्या वेळार हाजीर आशिल्लो. येणाऱ्या ह्या जनरेशनाक ही कल्पना आसपाक जाय की भारत देश कितल्याशाच आक्रमणांतल्यान भायर सरत 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 रावला तरी आपलो कल्चर ताणी केन्ना सोडले ना, आपली थोर परंपरा सोडली ना. आणि भारत देशात आमकां स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर ज्या झुजाऱ्यांनी आपलें बलिदान दिलें, आहुती दिली, बंकण भोगली आणि तातूंतल्यान आमकां स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. आणि ह्या स्वातंत्र्य पूर्व ज्या पयल्या दिसाक पाकिस्तानाची निर्मिती जाली, ह्या देशाची फाळणी जाली आणि ह्या देशाचे 2 विघटन जाले आणि तातूंतल्यान जो हॉरर निर्माण जालो, तातूंतल्यान ज्यो एट्रॉसिटीज निर्माण जाल्यो, तातूंतल्यान जे रेफ्युजीज जाले, जे कॅम्प जाले, बलात्कार जाले, धार्मीक सलोखा बिगडून गेलो, हिंदू मुसलमान सीख हातूंत भितर खूब मोठे बंद जाले आणि हातूंतल्यान भारत देश जवळ जवळ कोलमडलेलो आणि तातूंतल्यान उबारी घेत आज 75 वर्सांच्या नंतर 76 वर्सां जाली ह्या भारत देशान परत एक फावटी आपली अस्मिताय टिकून दवरली आणि भारत देश एक बरें डेव्हलपिंग नेशन म्हणून आयज मुखार आयिल्लें आसा. पूण आमकां याद जावपाक जाय, दिगंबर बाबान सांगलां तशें ज्या मनशाक आपलो इतिहास खबर ना, तो आपल्या वर्तमानांत भितर जर कांयच एक्झिबिशन करपाक शकना, प्लॅनिंग करपाक शकना जर जाय जाल्यार ताका भवितव्य केन्ना नासतलें. म्हणून आमच्या इतिहासाची जाण आमच्या भुरग्यां मदीं येवपाक जाय, नव्या जनरेशनाक खबर आसपाक जाय जे सॅक्रिफायसीस आमच्या एन्सेस्टरांनी केल्ले, जे जुलूम आमच्या एन्सेस्टरांनी भोगले आनी जे शूरवीर आमच्या ह्या भारत देशांत भितर जाले, त्या शूरवीरांचो हो आमी वारसो मुखार व्हरपाक जाय. बोळे विमानतळावर सोरोप येवन गाडी चलोवपाच्या गुन्यांवांत 2 पर्यटकांक धरून तांचेर गुन्यांव दाखल केला. गाडी चलोवपाच्या गुन्यांवांक 6 म्हयने बंदखण वा 10,000 रुपया दंड वा दोनूय ख्यास्त आसतल्यो. दाबोळे विमानतळाचेर आशिल्ल्या टॅक्सी चालकांचेर बारीक नदर दवरतले आनी तशेंच येरादारी नेम मोडपी पर्यटकांचेर खर कारवाय करतले. आतां आमी पळयता की गोंयभरांत जे गोवा पुलीस आसा ते ड्रंक एंड ड्रायव्ह हेचेर ड्रायव्ह तेंची चालू आसा. तशेंच हांगा गोवा इंटरनॅशनल दाबोळीम एअरपोर्ट हेचेरूय जे हांगले ट्रॅफिक सेल आसा अंडर सुपरविजन ऑफ PI राहुल दामशेकर तेंच्यांनी हांगा ड्रायव्ह चालू केल्ली आसा. त्या ड्रायव्हान तेंच्यांनी 2 जाणांक बूक केल्ले आसा आनी जे आमकां तेंच्यांनी म्हायती दिला ते हिसपान खंय तरी एक शिस्त दवरपाचें एअरपोर्टार, कित्याक जे टुरिस्ट येता हांगा ते खंय तरी पिता आनी मस्ती करतात. तशेंच जे हांगले टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसा तेंचेरूय नजर आसतली तेंची. वास्कोच्यान गोमंतक खातीर शुभम तिवारी. पुरातत्व खात्याकडे 1510 वर्सां संवसानाचे इतिहासीक दस्तावेज आसात. तातूंत शिवाजी महाराजांचो गोंयाकडे आशिल्ल्या संबंधाचे पुरावे आसात. ह्या सगळ्या इतिहासीक दस्तावेजाचो उपयोग आतांच्या तरणाट्या पिळगेक इतिहासाची म्हायती मेळची म्हणून करतले आनी ह्या खातीर राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शाळांनी खाता
प्रदर्शन लेगीत आयोजीत करतले अशें विधान पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. आता खऱ्या अर्थान जर सगळेच एकठांय भितर सरले जर जाय ते वाचपाक पावपा जाय आनी ताचो अर्थ कळपा ना, ती पिकनीक जातली. ती पिकनीक जावपाक जायना, तुमी वाचता ते तुमच्या स्मरणाक उरपाक जाय, तुमी ताचेर भाशण दिवपाक जाय. आमी परत एक फावटी तालुक्याचेर जर खंयच्याय स्कुलान पसून आमकां सांगलें ज्या जाग्यार खूब मोठी संख्या आसा त्या स्कुलान पसून ही एक्झिबिशनां आमी लायतले. शिवाजी महाराजा वेळार त्या वेळावेले गोंयचे तांचे संबंध आसा हाचे सगळे आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान आमी काडलेले आसात. जे जे महान व्यक्ती जावन गेल्ले आसात 1510 पासून आमचे कडेन आर्कायव्ज डॉक्युमेंट आसात ते परत एक फावटी आमी उजवाडाक हाडपाचो प्रयत्न करतात. म्हजे कडेन हे डिपार्टमेंट आयले नंतर अनेक मुलांतर अशे बदल आमी सुचयल्ले आसात आनी त्या अनुसार आमी कार्य करीत आसात. आनी ही जी ज्योत आसा ही स्वातंत्र्याची ज्योत आनी ती परत मालवण आसतना येणाऱ्या 25 वर्सांक आमी कितें कितें करपाक जाय ही सगळे आमी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून ह्या भुरग्यांक एक नवें मोटिवेशन, नवें इन्स्पिरेशन, देशा बद्दल पॅट्रियोटिझम, राष्ट्रप्रेम हे सगळें घडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.